जाणांनी फोन केलो की ते हे इनॉग्रल फंक्शनाक तुमी कित्याक ना ते तुमकां आफोवंक ना. हांवें तेचेर चड सिरियस दवरूंक ना, पूण जायते जाण क्वेश्चन करीत आहात की कित्याक लागून जाता, कशें तुमी कित्याक इनवायट करूंक ना. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 एज अ पंच म्हणून हांव निवडून येयला आनी आमचो एकूच ध्येय आसलो की गांवांत कितें तरी चेंजीस जाय. म्हणून ह्या फावटी मांद्रे विलेज जे विलेजर्स आसात, ह्या फावटी मांद्रे गांवांत 11 पंच मेंबर आसात. भितरले 9 पंच मेंबर तांच्यांनी नवे निवडून हाडल्यात. तेजें मुख्य कारण म्हणजे कितें तरी गांवांत एक नवें कितें तरी जावचें, एक बरें बदल घडचो. लोक कंटाळले, पंचायतीक बरी चलची, गांवांत कितें तरी एक बरे उपक्रम जावचे, सगळ्यांक सर्वांगीण विकास जावचो, होच तेंचो एक ध्येय आसलो. पूण त्या दृश्टिकोनान आयज आमकां एक नवे चेहरे पंचायतीन, जेणे करून हांव एक भितर एक पंच म्हणून निवडून येयलो. 2022 जेन्ना आमी पंच म्हणून निवडून येयलो, जायतीं कामां मांद्र्यांत म्हाज्या प्रभागा भायरूय मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांद्रे गांवांत जायत्या लोकांक त्या टायमार जी कितें मदत जाय पळय त्या टायमार हांवें केली. लोक सगळे वळखतात की प्रशांत कसो, कितलो लोकांचे कितें अडचणी आहात, कोणाचे प्रॉब्लम्स आहात, कोणाचे इश्यूज आसात, ते म्हाज्या कडेन जे जाता तो शक्य तो पर्यंत हांव करता. हांव केन्ना लोकांक ना म्हणिना, लोकांक तोडिना. मार्च 11 ह्या 2024 एज अ सरपंच म्हणून ताबो हांवें घेतलो. तेन्नाच्यान आयज पर्यंत जे गांवांत जे कितें जाय लोकांक, प्रत्येकाचे जे विशय आसात, प्रत्येकाचे जे इश्यूज आसात, ते जाणून घेवपाचो हांवें प्रयत्न केला आनी ते तडीक लावपाचो सुद्दां प्रयत्न केला. आनी जायत्यो गोश्टी हांवें जाग्यार घातल्या. आनी टायम आसा, लोकांची खुबशीं कामां आहात पेंडींग, ती म्हाका त्या कामांनी हांव सामको इतलो बिजी आसा की आयज म्हाका म्हाजे पंच मेंबर जे वांगडी आहात इतलो सपोर्ट करतात त्या कामांनी, आनी जायते गव्हर्मेंट मशिनरी सुद्दां म्हाका हेल्प करता ह्या कामाक. आयज खरेंच वायट दिसता मेन म्हटल्यार गव्हर्मेंट जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें, हांव नकळो तेच्यांनी त्या डिपार्टमेंटाच्यान म्हाजें कितें वायटपण आहा तें, कारण तेंच्यांनी त्या इनॉग्रल सेरेमनीक म्हाका आफोवंक ना. नो प्रॉब्लम, ते हांव घेवन बसना, कित्याक हे बारीकश्यो गोश्टी आसात. हांवें म्हाजे जायते म्हाजे जे वेल विशर्स आसात ते अशें कशें जावं शकता, तुवें ते उलोवंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. पळय, म्हाजो तांकां एकूच म्हाज्या एक जे वेल विशरांक हांव तुका एक ह्याच प्रसार माध्यमांतसून सांगूंक सोदता. पळय, खंयच्या एका सेरेमनीक आफोवप, इनॉग्रल फंक्शनाक तुजें खंय तरी नांव जावपाक जाय, कित्याक तूं आसूंक जाय, ह्या गोश्टी पलीकडे खूब कामां आसात. आमकां गांवांत खुबश्यो गोश्टी आसात कमी. मेन आनी मुख्य म्हणजे प्रायोरिटी बेजीस जर पळोवपाक गेल्यार गांवांत एक क्रिमोटोरियम ना हांगासर. मांद्रे गांवांत पळोवपाक गेल्यार एक ग्रावंड ना. कितलीं तरी वर्सां जालीं आमचे जे क्रिकेट प्रेमी आसात, फुटबॉल लवर्स आसात, बाकी ते स्पोर्ट्सान आहात, ते ग्रावंड हांगा सोदतात. हांगा जायत्या पद्दतीन हांगा फीश मार्केट ना. हांगा लोक आमचे हांगासरले जे वेंडर्स आसात फीश वेंडर, ते रस्त्यार बसतात, ताका ती सादी सुविधा ना. तशेंच जे जायते हांगासर शेतकरी आसात, जे शेती जे जमनी ते करतात, ते शेती करतात, तांकां जे नालाज आसात, गटर आसात, जे बाकीचे हे उदक भितर शेतीनी वयतात, हे गोश्टी आसात, ह्या गोश्टींचेर लक्ष घालपाक जाय. हांव म्हणटा कितें की ह्या डिपार्टमेंटान जे विशय हो केला, जो एक इश्यू हाडला, आमचे वेल विशर परतून परतून फोन मारतात की तुका आफोवंक ना तेणी, कशें कितें. पळय, पळोवपाक गेल्यार गांवांत सरपंच हो प्रथम नागरीक आसता आनी कसलें जर इनॉग्रल कसलेंय फंक्शन आसलें जाल्यार तांकां ते आफोवचें आसता, नो डावट, ते करचेच आसता. पण हांगा खंय तरी एक डिपार्टमेंट, हे गव्हर्मेंट आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ते स्वताहून काम करिना सद्या अशें म्हाका दिसता. कोण तरी तांकां एक भायरसून एक खंयची तरी शक्ती तांकां एक सांगता आसतली की मे बी सरपंचाक आफोवनाका म्हणून. पण एक अत्यंत चुकीचें, कारण गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान, गव्हर्मेंट सर्वंटांनी हेंच्यांनी एक लोकांक लागून काम करचें आसता. तेंच्यांनी एक भेदभाव दवरचो न्हू. आयज सत्ता आसा म्हणून त्या सत्तेच्या उतरार अशें नाका जाल्लें कृत्य तेंच्यांनी करचें न्हू. ह्या संदर्भांत म्हाका एक मिनिस्टराचो सुद्दां कॉल येयलो की अशें कित्याक लागून जालां, तूं एक रितसर एक कंप्लेंट दी आमच्या डिपार्टमेंटाक, नाजाल्यार तुमचें एक निवेदन दे. म्हणल्यार हांव त्या भितर भानगडींत पडना म्हटलें. पण तुमी फोन केला म्हाका बद्दल खरोच हांव धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा, कारण अख्ख्या मांद्रे गांवांक खबर आसा की हांव मनीस कसो कितें तो. आयज म्हाका त्या कार्यक्रमांत रावलोन हांव नकळो कोणाक मे बी बरें दिसलां आसतलें,
खंय तरी हांव येत जाल्यार कोणाक ताका प्रॉब्लम जाता आसतलो, मे बी कोणाच्या सांगण्यार त्या डिपार्टमेंटान काम केलां आसतलें. पण हांव त्या डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदतां की अशे जे स्ट्रीट लायटी आसात आयज जे देवूळ वाडा टील दांडोस वाडा ह्या भागाचेर तेंच्यांनी आयज स्ट्रीट लायट नासली, आयज तेंच्यांनी उपलब्ध केली आनी आयज ते म्हाज्या टेन्युअराक म्हाका दिसलें की आयज हांव सरपंच गांवांत आसतना खंय तरी एक लायट थंय पेट्टा. हेच्या 8 दीस पयलीं हांवें साळगांवकर वाड्यार ह्या देवळाचें एक ब्युटिफिकेशन केल्लें. त्या टायमार हांवें एक म्हाज्या बायटीन हांवें म्हटलेलें की काही मांद्र्या भागांत अशी स्ट्रीट लायटी पेटना. ते प्रामुख्यान हांवें म्हाज्याच प्रभागाचे जे सच्चे म्हटल्यार ते कोरगांव ह्या बाउंड्रीचे अजून लायट थंय पेटना. सो सदर तेचे जे रेजोल्युशन आसा, जे प्रपोजल आसा आमचे पंचायतीचे, ते आमी त्या डिपार्टमेंटाक धाडलेले आहा. सो हांव नकळो त्या मे बी ती प्रेस बायट पळोवन खंय तरी डिपार्टमेंटाक जाग येयली आनी आयज आमच्या त्या देवूळ वाडा आनी दांडोस वाडा ह्या भागाचेर ज्या स्ट्रीट लायट पेटना तांकां एक न्याय मेळ्ळो. सो हांव मागता देवा कडेन की अशेंच म्हाज्या कल्पनेन म्हाज्या विचारान अशें एक प्रेसात तुमच्या माध्यमांतून हांव तुमचेय बी धन्यवाद म्हणटा की हांवें एक तुमी एक म्हाजे विचार आसले ते आयज लोकां पर्यंत पावले, आयज डिपार्टमेंटा पर्यंत पावले आनी आयज ह्या भागाक लायट तरी मेळ्ळी. सो परतून एकदां आयज परतून हे प्रसार माध्यमांतून सांगता की सच्चे म्हटल्यार आनी कोरगांव ह्या बाउंड्रीचेर ती लायट पेटना, खूब लोकांक त्रास जाता. तेचे आमी जे रेजोल्युशन जे प्रपोजल आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा ती सुद्दां तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन पेटोवन घेवची. म्हाका इनॉग्रल फंक्शनाक ना सुद्दां आपयल्या जाता, तेणें कोणाक तेंचे प्रिय आहात तांकां आपयल्यार सुद्दां चलता, पण लोकांक तेंच्यांनी न्याय दिवचो आनी ती लायट पेटोवची, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. धन्यवाद.